पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. नमस्कार. आयच्या राऊंड टेबलाचे तुमकां सगळ्यांक येवकार. नवीन आठवडो, नवीन विशय थोडे, पन्नी विशय थोडे, पण प्रत्येक विशयाची गंभीरताय दीस वतात तशी वाढत वता. आमचे तीनय मानेस्त तुमचे आसात. पांडुरंग बाब गांवकर, जोयल बाब अफन्सो, लौकीक बाब शिलकार. आनी म्हाका दिसता पयलो विशय जो आमी घेतात, केबलाचेर आमी मागीर येतात, पण पयलो विशय जो आमी घेतात तो मांद्रेचो. जंय एकटो गोंयच्या भायलो मनीस, ताजे आरोप आसात की तांची केस्तांव जाली आनी ती केस्तांव जातकीर ताणें मुद्दम वचून गोंयकार एका सिनियर सिटीजन बायलेचेर ती गाडी घाली, हो आरोप आसा. CCTV फुटेज म्हाका दिसता अख्ख्या गोंयान पळयल्यात. ताजे उपरांत पुलिसांचेर जे आरोप जाल्यात तेय अख्खे गोंयान आयकल्यात. हें कितें चल्लां हें आमी लौकिका कडच्यान जाणून घेवया आनी मागीर आमी खंय वता ताचेरूय उलोवया. सो लौकीक ही जी मांद्रेची केस आसा ही इतली भिरांकूळ आसा. तातूंत भितर फक्त तो क्रिमिनल एंगल ना, तातूंत भितर सोशल, पॉलिटिकल, पुलिसींग हे सगळे एंगल आसात. कितें दिसता तुका हें सगळें एनालायज करतकीर? केसूच इतली डेंजर आहा, म्हणजे इतली भयानक आहा. मागीर जे डिटेल्स येयले पयलीं आमकां दिसलो एक्सिडेंट, लोकांनी एलेज केले की हो मर्डर म्हणून. मागीर पुलिशेन CCTV फुटेजीस घेतल्यो, इवन गाडयेच्या डॅशबोर्डाची फुटेज घेतल्या उपरांत कळटा की तेणी मुद्दम व्हरून तिचेर गाडीक मारल्या. अशें न्हू की एक्सिडेंट जाला, चुकोन गाडी पण येयल्या गाडयेक घातल्या, मुद्दम मारल्या गाडयेची प्रूव जाता म्हणून पुलिशेन ते मर्डर म्हणून रेजिस्टर केल्या. सो मागीर ताजे उपरांत तिचो वाद जाल्लो. त्या जे गाडी चलयतालो एक्युजा त्याच्या आवय कडेन कुत्र्या वयल्यान कितें तरी वाद जालो. आतां हिंचो कुत्रो काय तेंचो कुत्रो खबर, ते सुण्या वयल्यान तेंचो वाद जालो. ते बारीकशा वादाचेर जीव घेवपा मेरेन प्रकरण हें पावलें. म्हणजे सोशल इश्यू म्हटलो तुमी. आतां हे एक्यूज आहा तो बत्रा, खंयच्या दुसऱ्या स्टेटींतलो हांगा येवन गोंयान रावता, घर घेतलां आसता, जाव घेतलो आसतलें, पण ते आतां ह्या लेवलाचेर पावल्या की बारीक बारीक वादान तेजे जीव घेवपाक पेटल्या. सो ही सिच्युएशन सद्या आमकां ती एक्चुली ह्या पणजे वटेच्या त्या बेल्टान दिसता. पूण तो बेल्ट जो आहा पळय न्हू मांद्रे, म्हणजे पयलीं आमकां थंय रशियनाची मिनी रशिया बी म्हणटाले. आतां ह्यो दुसऱ्यो गल्ल्यो जावपाक लागल्या. म्हणजे ते लोक येवन हांगा सेटल जाले, हांगा धंदो केला, इकॉनॉमिकली ते स्ट्रॉंग जाले. म्हणजे फायनान्शियल नाडयो तेंच्यांनी आपल्या हातीन घेतल्या आनी आतां म्हणटा ते आमी अमकरिसो कायदा आमी जाय ते करतले. ही सिच्युएशन सद्या आमच्या गोंयान दिसपाक लागल्या. कितली भिरांकूळ परिस्थिती आनी हाजे फाटलीं कारणां कितें? आनी तूं जेन्ना हो इन्सिडंट पळयता, आयकता, ते CCTV फुटेज पळयता, एक गोंयकार म्हणून आमचें रक्त खवळटा. पूण हें रक्त खवळून म्हाका फायदो कितें तें कळना, कारण ह्या परिस्थिती मेरेन आमीच व्हेले न्ही गोंयाक. हो दुसरो इन्सिडंट म्हाका दिसता एका म्हयन्या भितर. म्हणजे पयर जे शॅक ओनरांनी आनी त्याच्या कामगारांनी एकट्या लोकल भुरग्याक मारलो पेडण्यान, ती एक गजाल. आनी ही आयज दुसरी जुनासवाडा मोरजे, की आमचे एक लोकल बायल मनीस तिचेर गाडी घालून तिचो मर्डर, तो होमिसायड बी आमी म्हणूं येना. म्हाका दिसता की आमी ताका मर्डर हो खून ह्या ट्रीट करपाक जाय, ताका आनी जामीन बी मेळपाक जायना आशिल्लो. सो पुलिसांनी त्या एंगलान तें काम करचें पडटलें. कोण तरी एक जाणटी मनीस मेल्या, गाडीन एक्सिडेंट जावन मेल्या, असो न्ही तो विशय. तसोच लौकिकान सांगलो की तांची पयलीं झगडी जाल्ली आनी तेतूंतल्यान ही गोश्ट घडल्या, हो क्लियर हे आसा. जो जर वेगळो खंयचो ट्विस्ट आशिल्लो समजायचो आशिल्लो, तो पयलीं ती झगडी जाल्ली आहा तेंची, आनी ताच्या उपरांत हो एक्सिडेंट जाल्लो आसा. तो म्हाका दिसता की हो प्युअर असो म्हणजे मर्डर म्हणून आमी हें करपाक जाय. आनी पुलिसांनी तो ट्रीट करपाक जाय की मर्डर केस म्हणून ती. आनी म्हाका दिसता की हे परिस्थिती जी गोंयचेर आतां येवपाक लागल्या, गोंयकारांचेर जे हल्ले जावपाक लागले म्हणून, किंवा तांच्या गोंयकारांक मारून उडोवपाचे प्रकारचे जावपाक लागल्या, हेका जबाबदार आमीच आसा की आमी जाय तश्यो जमनी विकल्यो आमच्या लोकांनी. आनी मागीर आतां सगळे जेन्ना मेगा प्रोजेक्ट येवपाक लागले आनी कोण विला बांदपाक लागले, आनी आतां आमी ग्रामपंचायतींनी येवपाक लागले, आनी आतां आमी म्हणटा की विला नाका, आमकां मेगा प्रोजेक्ट नाका, ह्यो जमनी विकपी आमी गोंयकारूच. ही परिस्थिती म्हाका दिसता आमी गोंयकारांनी हाडल्या. आनी आजून वेळ आसा प्रमोद, आमी विचार करपाक जाय, सरकारानूय विचार करपाक जाय की आतां हे गोंयांत पुरो. आतां हे सगळे जे कन्वर्शनां म्हण किंवा मेगा प्रोजेक्ट म्हूण हे सगळे बंद जावपाक जाय. आनी लास्ट जो विशय आमी एक फावट तुवें डिस्कशनाक घेतिल्लो, सुरेश प्रभून जो म्हणटलो की कॅरिंग कॅपेसिटी गोंयची जी आसा न्ही, ताचो एक अभ्यास जावपाक जाय की गोंयांत बाबा कितके लोक रावूंक शकता गोंयाच्या हितून. भौगोलीक रचना जर गोंयची पळयली जाल्यार गोंयांत कितके लोक रावूंक शकता आनी कितें हेजी
इन्फ्रास्ट्रक्चराची कॅपॅसिटी कितली आसा हाचो ह्याची एक स्टडी जावपाक जाय. म्हाका दिसता की सरकारान आतां सामकी म्हणजे हे केसीन लागपाक कळ्ळें की गव्हर्मेंट आनी पुलीस ह्या दोगांची काय व्हडलेशें पडलें ना. पेडणेचे बाबडे ते लोकल लोक जे आसा ते परत परत आवाज काडटात, पूण सरकारान त्यांच्या आवाजाची पासून वेवस्थीत दखल घेतली अशें म्हाका दिसता. सो सरकारान आजून जागे जावपाची गरज आसा. हे जे प्रकार घडटात हो पयलो इन्सिडंट न्ही, ह्या म्हयन्याभरात दुसरो इन्सिडंट पेडण्या मारून उडोवपाचो प्रकार हो. सो म्हाका सरकारान जागे जावपाची गरज आहा आनी पुलीस डिपार्टमेंटानूय आतां आपलें आत्मपरिक्षण करपाक जाय की आपूण एक्झॅक्टली कितें करता. आमच्या लोकल लोकांक सुरक्षा दिवपाक पुलीस डिपार्टमेंट सक्षम आसा काय ना हो प्रश्न परत ह्या हेतूंतल्या घटनेंतल्यान चर्चेक येयला. म्हाका जॉयल बाब एक गजाल कितें दिसता की कोणा कडेन कितें तरी वाद जालो, आतां तो लौकीक म्हणटा तसो कुत्र्या वेल्यान जालो किंवा खंयच्याय कारणा वेल्यान जालो जाल्यार ताजेर व्हरून गाडी घालप, ताका तुगेलो जितू मारप ही आमची संस्कृती न्ही. आमी गोंयकार कोणी मारपाक वच जाल्यार ताका आडावपी, आमी मारपाक वचपी मनीस न्ही. आमच्या रस्त्यार सुद्दां केस्तांव जाल्यार बेगीन सुट्टात. आमकां तुगेले केस्तांव जायना आमच्यो. आतां तर तुगे गाडी बिडी लागल्यार तुगेल्यो सरळ आमी सांगतात की पुलिसेक फोन मारया, तांकां आपोवया आनी कितें तें कायद्यान करया म्हणटात. आमी कुशीक सरतात. ही खंयची संस्कृती ही म्हाका खबर ना, कारण गोंया भितर सद्या खुबश्यो संस्कृती आयल्यात, विकृती आयल्यात. आनी जशें पांडुरंग बाबान म्हळें ह्या संस्कृती हांगा हाडपा खातीर आमी जबाबदार आनी ह्यो विकृती हांगा आपोवपा खातीर आमी जबाबदार. हाव बीग इज दीस अ क्रायसीस फॉर गोवा? बिकॉज ताणें बरें सांगलें की फाटल्या 1-1.5 म्हयन्यांतली ही दुसरी घडणूक. जंय कोण तरी भायल्यान आयिल्लो गोंयकारांचो खून करता, आमकां आमची जिवाक किंमत नाशिल्ल्या भशेन आमच्याच भुंयेर आमकां मारून उडयता. Pramod, if you see the entire issues of the recent few cases where the Goans have been attacked by tourists, हितून भितर आमी कांयच करूंक शकना. बिकॉज with the influx of tourists coming in Goa and settling down in Goa, having their villas and bungalows and posh real estate, Goans have been silent bystanders, onlookers. आणि ते कांयच करूंक शकना. थिंगा कितें करतलो तूं? एक बायलो येता आनी हिंगा एक बंगलो घेता. यू कांट स्टॉप हिम. दॅट इज पॉयंट नंबर 1. वॉट वी गोवन्स एक्सपेक्ट, द लीस्ट वी कॅन एक्सपेक्ट इज दॅट about our security. What happens when you are in distress? The only line of defense for you is the police. So थिंगा एक trust breach जाल्लो आसा. If you see the last few cases, एक पुलिसाचो response has been questioned by the police and there is a lack of trust की आमकां police foreign security दितलो काय. Take the case of Madre. Now since you have spoken about the Madre case, yes, police have come on board, done, registered that murder complaint, सगळे झाले, FIR lodge झालो, सगळे झाले. Now the other day you are giving that the accused, you are putting that accused in a private vehicle and moving him to a cell in an air conditioned vehicle. How good is that? And when people are really aggravated and agitated and frustrated over what is happening, why this kind of a treatment for a accused? थिंगा एक मागीर डावट सो पडटा की which side is the police on? Is the police on the side of this high and mighty, or are the police on the side of the locals who are actually on the ground fighting for justice? Yeah. So थिंगा एक ब्रीच जाल्लो आसा and that is the only thing we can fight for, that we should be protected by the police at all times. So last time also we have said that the police need to be proactive in this. The moment, Saligaon's एक accident, last time we had actually discussed about that. Goan has been hammered with a helmet. In these cases, police cannot leave any scope for a doubt. Thankfully, DGP has ordered an inquiry into this Madre incident and how the accused has been, carried in a private vehicle. I mean, these kind of loopholes are going to create a doubt in the mind of people, and for that, I think the police have to step up. दोन गजाली आसा लौकीक हो मुद्दो सारको. एक गजाल आसा की इन्सिडंट घडप आनी दुसरो गजाल आसा की त्या इन्सिडंटाचे जॉयल सांगता तशें कारवाय जावप. आय एम ऑन फर्स्ट आस्पेक्ट एज वेल एज सेकंड आस्पेक्ट. फर्स्ट आस्पेक्ट की आपूण कोणाचे तरी दुसऱ्यांच्या राज्यांत येवन रावता आनी म्हाका आज इतले गट्स आसात की आपूण कोणाक तरी त्या गांवांतल्या मनशाक
म्हणजे तूं ज्या तो मनीस ते गांवांत घरा ताजे त्या गांवांतली मनशाची आपूण गाडी घालून वतलो आनी आपल्याक कोण कांय करपाक शकचो ना, ही टेंडन्सी गोंया भितर येवपी लोकांक कशी येता? कोणी बळ दिलां? तेच प्रमोद हांवें पयलीं म्हटलें तशें एक आमी आमचे इकॉनॉमीक नाडयो ज्यो तेंच्या हातान दिल्या पळय न्हू, ते सगळे बिझनेस तेंच्यांनी आपले करून घेतल्या, तेका जबाबदार आमी गोंयकार आसा. सो तितून हें जालें आनी जी कनेक्शन हे जे जमनीच्या हितूंतल्यान जे लोक येयल्ले आहा पळय न्हू आनी गोंयान रावता, थोडे घेवन रावता आनी बिझनेस हांगासर सेटअप करता ते वेगळे, थोडे जमनीचे ट्रान्जॅक्शनां येता, खूब पयशेकार लोक ते आनी ते कनेक्शनान देता ते आनी कनेक्शन वयल्यान कनेक्शनान येता आनी हांगासर कनेक्शन डेवलप करता. मागीर ह्या केसीनूय कळ्ळें की मदीं पुलिसांनी हेंच केलें ना म्हणून, पुलीस कस्टडीत कितें मागलें न्हू अशी हें जाताली. मागीर तेजेर मागीर एसपीचें क्लॅरिफिकेशन वयलें. गाडयेचो विशय येयलो तो हांव वेगळे हितून पळयता, कित्याक एक वेळ पुलीस गाडी ना जाल्यार ते रेंटाची गाडी घेवंक शकता. केन्ना केन्ना थोड्या केसींनी पुलीस आपली प्रायवेट गाडी वापरता, पुलीस इन युनिफॉर्म आसता, अश्यो गजाली घडटा. म्हणजे अशें ना की तेणी BMW आनी मर्सिडीज हाडली, गाडी म्हाका दिसता स्विफ्ट कितें तरी आसली. तो एक वेळ तो इन्वेस्टिगेट करतना पळोवं येता की बाबा ती गरजेक वापरली, आपली स्टाफान वापरली काय कितें. पण ही जी टेंडन्सी आहा पळय न्हू, आमी जशी गोंयकार जशे लूज रावले, गोंयकारूय जबाबदार आहा, आमची सरकाराचे जे म्हणजे आमचे लॉ मेकर आहा पळय ह्यो तितलेच जबाबदार आहा. मेनली कितें आतां आमचे लॉ मेकरूय हे गजाली कडेन सिरियसली पळय, कित्याक आमचे जे लॉ मेकर निवडून दिता पळय न्हू, त्या ह्या जमनीच्या बिझनेसान वा रियल इस्टेट सगळे इंट्रस्ट आयले, सगळे स्वताचो बिझनेस आशिल्लो. सो ही कनेक्शनां जी म्हणटा पळय न्हू ही थंयच पावता परत. सो इट इज ऑल बिझनेस आनी तितून आमचो लोक चिड्डता. सो तेका थंय खून करून सुद्दां तेका सपोर्ट करपी लोक आसतले भितरले, ते डायरेक्ट दिसचे ना, पण ते खूब प्रेशर आसतलो की बाबा हेका साल्वार कर, कित्याक आपलो बिझनेस इंट्रस्ट आहा. लोकांचे जो पर्यंत एक्सपोज जायना न्हू तो पर्यंत मनीस ते ओग्गी आसतले, आवाज काडचे ना, अश्यो गजाली आसतल्यो. म्हाका एक सामकी पडटा पण एक गजाल कशी आहा, आमकां गोंयकाराक आपली चूक कळटा काय कळ्ळ्या म्हाका खबर ना. आनी बरें सांगलें इकॉनॉमीक नाडयो काडून आमी दुसऱ्याच्या हाताक दिल्या म्हणून. तितली अक्कल आमकां आसा काय ना म्हाका खबर ना. कारण फाटली एक 2-3 वर्सां जालीं आमी तरी करंदाय मारत आहा की बाबा कितें चलयलां तुमी काय म्हणून. आनी तें पळयतकीर भयानक दिसता. ती आतां भयानक गजाल जी आसा ती येवन आमकां आंगार आपटुवपा लागल्या आनी आमी मागीर आमचेर सामकें हावळ आयिल्ल्या भशेन रियॅक्ट जातात. आनी जावप हांव रियॅक्ट, हांव जावप न्ही म्हणना, पूण एवरी एक्शन हेज अ कॉन्सिक्वन्स. आनी ही आमी जी सामकी जमनी विकपाची जी एक्शन चलयलो पळय ती सामकी आमी कलेक्टीव एक्शन चलयल्या. म्हळ्यार आमी वचून सद्याक ब्रोकराक धरतात, अरे म्हगे जमीन विकपा मातशी विकून दी मरे म्हणून. ही परिस्थिती गोंयांत केन्नाय नाशिल्ली. पूण हें जें आमी चलयलो पळय, आनी हांव परत एग्जाम्पल दिता की आमची संस्कृती अशी आमकां पयलीं सावन ल्हानपणा सावन सांगताले की जो मेरेन कसलो प्रसंग येना फॅमिलीचेर किंवा घरांत कोणाचेर तूं मेरेन जमीन विकप ना म्हणून. ही आमकां ल्हानपणा सावन शिकवण की कसलोय प्रसंग जरी जो मेरेन येना, कसलीच इमर्जन्सी जो मेरेन फॅमिलीचेर येना, तूं मेरेन जमीन बिमीन विकपाचे भानगडी पडप न्ही म्हूण. आज पांडुरंगबाब अशी गजाल जाल्या की आमी वचून सोदतात बरो ब्रोकर कोण काय म्हूण जमीन विकपाक. सो हें जेन्ना आमी हो खंयचोय समाज जेन्ना आपली जमीन, आपली संस्कृती, आपली भास ही काडून खुट्याळा लायता पळय, तेन्ना आमची हीच दशा जावपाची न्ही. बरोबर सामकें तुजें प्रमोद. पूण म्हाका दिसता की एक असो आतां आमी एज अ जर्नलिस्ट हांगा उलयतले रावंड टेबलाचेर, भायर मगे लोक आमकां 2 दीस विचारतले त्या गोश्टींचेर, अरे कितें चल्लां काय म्हणून. जशें तेणी म्हटलें की जे मागीर सब रजिस्ट्रारच्या ऑफिसार वचून लायनी लायतले सेलडेट सायन करपाक. म्हाका दिसता जे लौकिकान एक मुद्दो हे केला, टच केला की हे जे लॉ मेकर जे आसात, आपले जे आमचे सगळे आमदार आसात, विधानसभेत हो विशय चर्चेक घेवपाक जाय. प्रमोद फाटले 3 इन्सिडंट जर पळयशीत तूं, कळंगूटचो जो ट्युरिस्टाक मारला तो, हरमला जो गोंयकाराक एका भुरग्याक मारला तो, आनी हो ह्या सगळ्या इन्सिडंटांनी गोंयकार कोण इनवॉल्व सगळे भायले, मर्डर करपी सगळे भायले. हे जे मेजर इन्सिडंट फाटल्या 2-3 म्हयन्यान घडलात ते सगळे भायले. म्हाका दिसता हो टायम येयला आनी हो कोण लक्षांत घेतलो खबर ना. तेणी म्हटलें की सगळ्याचे इंट्रस्ट जमनी ना, धंदे काडल्या, शेक काडल्या आमी भायल्यांक चलोवपाक दिल्या, दुकानां काडल्या भायल्यांक चलोवपाक दिल्या, जमनी काडल्यो भायल्यांक विकल्यो. आतां हो कोण माजराच्या गळ्यात घंटा बांदतलो कोण हो एक प्रश्न आसा. पूण कोणी तरी तो करचो आनी विधानसभेत हेचेर एक वराची आमीच आमच्या गळ्याक घंटा बांदपाक जाय. हेचेर विधानसभेत चर्चा जावपाक जाय. आमीच माजर, आमच्याच गळ्याक घंटा बांदपाची, ती माजर न्ही. म्हाका दिसता की हेचेर विधानसभेत चर्चा जावपाक जाय की भायल्यांचो जो क्रायमान गोंयांतल्या इन्सिडंट हेतून जो वाडला इनवॉल्वमेंट, जो 60च्या क्रॉस गेला, हो हाका कसो कंट्रोल करप
हाचेर उपाय कितें हाचेर ह्या कायदे करपी लोकांनी विधानसभेत चर्चा करपाक जाय. बेश्टे येवन ते बोवाळ घालच्या पेक्षा हे जे गोंयचे हिताचे विशय जे आसात म्हाका दिसता प्रमोद हेचेर एक वराची विशेष चर्चा किंवा स्पेशल सेशन सुद्दां जर सेशन सुद्धा आपल्याला कथा जाल्यार येता कोता येता. हाजेर स्पेशल सेशन सुद्धा आपल्याला कथा येता कारण हो गोंयकाराच्या अस्तित्वाचो विशय. सामको. पण दुसरो जो विशय हा जोयल बाब ते आमी गोंयकार कितें व्हडले फाटी नात. आतां वेन यू ऑलवेज से वेन यू कीप अ कंपनी इट रब्स ऑफ म्हणून काल आमगेले टॅक्सीकारांनी गोवा मायल्साच्या ड्रायव्हराक बुडयलो आनी ताजे बरोबर त्या ट्युरिस्टाकय गेलो ताजेरूय हात घालो. हें आमी कितें करतात? Pramod, this issue has been pending for a long time. आता पयल्यार Goa Miles and this other taxis आमच्यो have been at odds for a long time now. आणि हे काही नवें न्हू आनी we should not be surprised that this has happened. So because what happens, see, this is not resolved. आमी एक from time to time these things are not happening, so आमी ओग्गी बसल्या. जे टायमार कितें अटॅक जाता मागीर सगळे फूर करून उठले आनी मागीर म्हणले अरे शी अशें अटॅक जाले म्हणून. द वे this thing has happened in next to a hotel, the person who was staying in the hotel had to walk down or move away from the hotel to take a Goa Miles cab. When he reached that place, I mean, even he was attacked, the driver was attacked, and complete lawlessness. Can't defend sir. Who is going to defend them? Suppose there was a grievous injury and there was damage to his car or damage to his self. I mean, assault झालो, major assault झालो जाल्यार कोण जबाबदारी आसतलो? So when we have created मागीर आमी दोष दिता इन्फ्लुएन्सराक ते गोंयची बदनामी करता म्हणून आमी हांगा टुरिस्टाक पेटयतात आनी दोष दिवप तांकां मागीर. So here is a case we are not able to protect the tourists also because our system is not in place. आता आमी खूबशे फावटी हे उलयले दॅट देर इज अ क्लॅश बिटवीन गोवा मायल्स एंड द अदर टॅक्सीज. अजून सॉल्व जावंक ना तो. केन्ना जातलो? इज इट गोइंग टू बी रिजॉल्वड एनी टायम सून? इज दीस टॅक्सी इश्यू एंड द फेअर एंड आमचो स्पीड गव्हर्नर आनी सगळें जें आसा तें जाग्यार पडटलें काय ना? और अशेंच चलपाचें की अशेंच चलपाचें कारण इन एडिशन टू दॅट रेंट कॅब वाले म्हणटात की आमकां खंयच्यानय ट्युरिस्ट पिकअप करपाक दिवपा जाय आनी तुमी जर सर्क्युलर फाटी घेतलो ना वी विल टेक लॉ इन टू आवर हँड्स म्हणून तेय म्हणपा लागले आतां. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक डायरेक्टराक मेळपाक गेल्ले आनी ते मेळ्ळ्या उपरांत तेंच्यानी स्टेटमेंट केला. पूण आतां टॅक्सीचो विशय आहा पळय न्हू ताका गोंयांत केन्नाच सोल्युशन मेळना कारण डिमांड्स जे आहा तेंचे ते फुलफील जावंकूच शकना. सो त्या खातीर ताका परमनंट सोल्युशन केन्ना येना आनी सेशन बी लागीं पावता तेन्ना ते मागीर पयलीं फक्त येलो टॅक्सीवाले आंदोलन करताले. मागीर आतां ऑनलायन येयले ताका विरोध जावपाक लागलो तो एक ग्रूप जालो आनी आतां रेंटकात ते पयलीं तरी सायलंटली जॉब करताले सायलंटली काम करताले. आमी रेंट मातशे कायद्यान बसनासले मागीर तांकां कायद्यान बसयल्या अशें करून ते आतां सगळे लिगल जाल्या उपरांत आतां तेंचें एसोसिएशन जालां ते आपले डिमांड घेवन हें करता. टॅक्सीवाल्यांचो विशय सॉल्व जायना म्हणून गव्हर्मेंटान सर्क्युलर काडलें की तुमी एअरपोर्ट रेल्वे स्टेशन पिकअप पॉयंटार वयचे ना म्हणून एक सर आनी तुमी गेल्यार तुमचेर एक्शन जातली म्हणून. आतां ते फुड्यान येयल्या आनी सांगता की आमकां तें करपाक दिवचें नाल्यार आमी कायदो ते जर सर्क्युलर फाटी घेयना जाल्यार आमी कायदो हातान घेतले. सो आतां टॅक्सीवाल्या भितरूच 3 ग्रूप आहा. एक ऑनलायन टॅक्सी जी तुका मेळटा, एक जी ऑफलायन आनी जी तुका तोंडाक येता ते सांगता आनी रेंटवाले ती एक खरी डेंजर गजाल अशी. तूं टॅक्सी काडून दिता आनी ते मागीर चडशे एक्सिडेंटान तेच सांगता. ते 3 जाणांचे 3 डिमांड ते केन्नाच ताका सोल्युशन मेळपाक शक्यूच ना. तो पर्यंत तेच चिंतिना की बाबा आमी तिनूय मेळोन कशें बरे तरेन काम करया. तिगूय चिंतचें ना न्हू आमच्या टुरिजमाची एक्चुअली वाट लागतली. सारकें न्ही म्हणून हांगा आमगे 3 तोंडां 3 दिशेन म्हणजे आमगे म्हणा पळय ती आमकां सारकी ह्या विशयाचेर पळोवपाक मेळटा. आनी चवथी दिशेन जें तोंड आसा तें टुरिजमाचें. म्हणजे ट्युरिस्ट चवथी दिशेन तोंड घेवन वतलो आनी मागीर आमी बाबा मारतले की आरे बिझनेस पडलो म्हणून. आमची 3 तोंडां 3 दिशेन आनी ट्युरिस्टाची तोंड चवथी वटेन. काल जो इन्सिडेंट जाला गौरावाडा कळंगूट तातूंत ट्युरिस्टाकूय मारला तेंच्यानी. तेच म्हणटा गोवा माणसाची टॅक्सी येवन म्हाका सांग दादागिरी सरकार जर खंयच्याच गोश्टीचें सोल्युशन काडपाक जायना म्हणून सांगता जशें लोचिकान म्हटलें की सोल्युशन ह्या गोश्टीचेर येना म्हणून जाल्यार मागीर लोकांनी कोणाकडेन वचपाचें? खंयच्याच गोश्टी सोल्युशन म्हणजे क्रायम तुजो वाडत गेला, भायले येवन गोंयकारांक मारता, हांगा टॅक्सीवाले तुजे ऍप घेवपाक रेडी ना, ते तुका गव्हर्मेंटाक धमकी दितात. कसल्याच गोश्टीचो सोल्युशन जर ना जाल्यार म्हाका दिसता की आतां गव्हर्मेंटान आमी तरी गव्हर्मेंटाक कितें सांगपाचें आनी खंयचे भाशेन आमी कोणाक सांगपाचें आतां हें? कोणी आयकपाचें ह्यो गोश्टी? फक्त
रस्त्याक डांबूर घालो हांव स्मार्ट सिटीची म्हणना पण तो विकासाचें एग्जाम्पल दिवप म्हणल्यार रॉंग एग्जाम्पल तें सो हांव डांबूर घालो म्हणटा फक्त रस्त्याक डांबूर घालो म्हणून राज्याची लॉ अँड ऑर्डर बरी उरना ताज्या मुखार वचून त्या रस्त्याचेर बाबा कोण कितें चलता रस्त्याच्या सायडीन कितें चलता हाजेर नदर दवरप म्हळ्यार लॉ अँड ऑर्डर बरोबर न्ही जॉयल बाब आतां तें रस्त्याच्या सायडीन जेन्ना कितें चलता हें पळोवपाचो प्रश्न आयलो तेन्ना तांकां लायटी खामी दिसले आनी ते केबली कापत गेले तुगेले मागीर घे बोवाळ तुगेलो सगळ्यांनी इंटरनेट कनेक्शन केलें हें केलें आतां 11 जानेवारीक ही गजाल सुरू जाल्ली 11 जानेवारी ते 25 फेब्रुवारी 1.5 म्हयनो जालो 1.5 म्हयनो हें प्रकरण चलना अशें न्ही की तुका फर्स्ट टायम काल तुगेलो सारको ती झाडां बी कापपाची आमची व्हडली कातर आसता पळय ताका इंग्लिशीन कितें म्हणटा तें तूं सांग आमकां ती कातर घेवन तुगे कालच काशिनाथ शेटये गेलो आनी सगळे खांब्यावेली वायरी कापत सुटलो अशातलो काय हो प्रकार न्ही बरोबर 11 जानेवारी सावन चालू आहा मागीर ती केस कोर्टां वता सगळे जाण बाजू मांडटात तो मेरेन कोणा काय पडून गेलो ना विचारल्यार तुगे पावर मिनिस्टर सुद्दां सांगता कितें शीक कायद्यान चल्ला म्हणटा तुगेलें कायद्यान चल्ला हें केलें काल जेन्ना तुगेली एक्च्युअल कारवाय सुरू जाली घे बोबो सगळें इंटरनेट मेळना हें मेळना तें मेळना तूं सोल्युशन काडपाय म्हणटा न्ही ताणें लास्ट सोल्युशन काडलें काशिनाथ शेटयेकूच रिलीव केलो त्या पोस्टा वयल्यान सो हें जें आसा जोयल बाब हो जो विशय आसा केबलांचो ताचेर म्हाका दिसता एवरीबडी इज अ विक्टीम everybody is a victim in this right now it looks like the person who was cutting the cables is a victim the consumer is a victim the internet service providers are also victim cable operators are also victim and by the end of the day म्हाका काल दिसलें की गव्हर्नमेंट इज ऑल्सो विक्टीम म्हणून सो ही जी परिस्थिती आसा तूं कशी पळयता ताजे कडेन एक सिंपल आर्ग्युमेंट आय एम पुटिंग हय नाव हें आतां तेणी बिल रेज केलां पळय ऑन सर्वीस प्रोवायडर्स इट इज रनिंग इनटू क्रोर्स 3.5 crores कोण 5 कोटी एक दिसाचें न्हू इट इज ऑन इयर्स वॉट वॉज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट डुईंग फॉर ऑल दीज इयर्स तुजे फाल्यां लायटीचें बिल तुवें फारीक करूंक ना जाल्यार 2 म्हयन्याच्या फाटल्यान तुजें कट जाता बरोबर सो व्हाय दीस एक्शन वॉज नॉट इनिशिएटेड धेन करेक्ट आनी केन्ना तुमी तांकां विचारूंकूय ना की अरे बाबा तुमचे इतले आसा तुमी पे करूंक ना तुमी नाल्यार आमी तुमी कट करतले म्हणून व्हाय नाव सडनली वाय नाव सेकंडली आतां तूं दुसरें म्हणटा तें दॅट सडनली तेणी कट केलें लोकांक हें केलें म्हणून हें तर कट करिनाशिल्लें जाल्यार ऑफकोर्स पीपल हॅव सफर्ड फ्रॉम हॉस्पिटल्स टू दीस थिंग very shocking is then a state which is talking about IT and making giant leaps in IT sector is having their IT hanging on a pole. म्हाका काल कळ्ळें आमचे इंटायर IT सेक्टर तुगेलें लायटीच्या खांब्याचेर हुमकळटा म्हणून हय ते बी इलिगल बरोबर So see the state is this is a laughing matter of our state of IT. सो खरें म्हणल्यार EOC मार्फत इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय की ह्या पोलांचेर इतके वर्सां ज्यो वायरी लोंबकळटात न्ही हाचेर बाबा कोणी पयशे केले पावर डिपार्टमेंट म्हणटा आपूण तर पयशे करूंक ना म्हणटा बरोबर न्ही सो कोणी घेतले पयशे इतली वर्सां आनी जेन्ना तुमी बिल तांकां रेज करून जेन्ना तुमी डिमांड नोटीस कांय जाणांक डिमांड नोटीस आयला ना इतली वर्सां न्ही पूण आतां जेन्ना काडटा तेन्ना कोट्यांचो आसा न्ही देर आर 2-3 सर्वीस प्रोवायडर्स आनी डिमांड नोट मागलो तरी तांकां दिल ना अजून काय जाण म्हणटा आमी कोणाक तरी पयशे दी आशिल्ले इतकी वर्सां हय ते कोणाक दी आशिल्ले थोडे इंटरनेट सर्वीस प्रोवायडर म्हणटात आमी पयशे दिताले आमी 2020-21 मेरेन पयशे दिल्यात मागीर ते कोणाक दिताले खंय आनी दिताले जाल्यार ते कोट्यांनी येवपाक जाय न्ही हय वायरी दिसपाक लागले तेन्ना गव्हर्मेंटान एक टेंडरू काडलेलें म्हाका दिसता विन्सन ग्राफिक्साक कितें नॉर्थ गोवा सावथ गोवा काय नॉर्थ गोवा दिले आनी कोणाक सावथ गोवा आनी एक एमावंट थरयल्लो तुमी इतलो एमावंट सरकाराक हाडून मिनिमम दिवपाक जाय सो सरकारान एक्चुली कॉन्ट्रॅक्टराक धरपाक जाय तूं बाबा कित्याक तेणी कलेक्ट करून दिवपाची जबाबदारी तेजी आसता हांगा ईद कातर घेवन वयता कापपाक सोदपाक आनी तें अचानक स्टार्ट जालां आनी खंयची एक्शन घेता आसतना खांब्यार वायर आसली म्हणून एके रातीन कितें भुकंप जावपाचो ना फुडलो जो एंड पॉयंटार जो कंज्युमर आहा तेजें चिंतपाक जाय आसलें भुरग्यांचें चिंतपाक जाय आसलें तेंच्यो एग्जामी चलता बँकांचें चिंतपाक जाय आसलें जर ट्रान्जॅक्शन जाता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक कायद्याचे बाबतींत तेंच्यांनी कायद्यान कितें एक्शन घेतलें ती घेतल्या कोर्टानूय तांकां सपोर्ट केला म्हणून अशे पद्दतीन एक्शन घेवन सगळी सिस्टम नो बट लूक आय ओनली हॅव वन आर्ग्युमेंट हियर आय अग्री विथ यू एकच आर्ग्युमेंट कितें काल जालें ना न्ही 1.5 म्हयनो चल्ला 1.5 म्हयन्या भितर
मिडिया म्हणून आमी ब्युरोक्रेट्सा कडेन उलयले, मिडिया म्हणून आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन उलयले, मिडिया म्हणून आमी पावर मिनिस्टरा कडेन उलयले. तेन्ना बाबा तुमकां कांयच दिसलें ना जेन्ना कोर्टा हियरींग चलताले तेन्ना सरकारान सांगचें की बाबा भुरग्यांची एग्जामी जावं न्ही, मागीर ही कारवाय करपाची पळोवया, वा मे म्हयन्या पळोवया, ऑर एक फेज वायज मॅनरा भितर हो प्रश्न सुटावो करया. कारण एट नो पॉयंट ऑफ टायम इंटरनेट सर्वीस प्रोवायडर सेड दॅट आमी कंप्लाय करना. दॅट नेवर हॅपन. Nobody said that we are not complying or we want to continue as is where is basis. So my question is very simple. Legal, illegal, एक गजाल आमकां लक्षाक आयली की आमचें IT सेक्टर हें लायटीच्या खांब्याचेर हुमकळटा. सो आतां ताका सोल्युशन काडपा जाय. 1.5 म्हयने जेन्ना हें प्रकरण टू एंड फ्रू चलता, मिडिया भितर बातमी येतात, सगळें जाता, तेन्ना कोणाकच दिसना की बाबा इंटरव्हीन जावचें म्हणून. जो मेरेन तें कॉलेप्स जायना. हो तर प्रॉब्लेम की आमी टॅक्सीवेलाचो विशय घेतलो, सोल्युशन दिना. हय. हांगा तो जो पर्यंत माथ्या वयल्यान उदक वचना तो पर्यंत आमी जागे जायना. फक्त एक हितूंतल्यान घुसमटमार जावपा जाय सारको. हितूंतल्यान एक गजाल नाका तोंडां उदक वचपाय, मागीर उठ्ठा आमी. पण प्रमोद हितून सर्वीस प्रोवायडरांची चूक आसा. कित्याक दे आर कलेक्टिंग मनी, दे आर कलेक्टिंग रेव्हेन्यू फ्रॉम द कंज्युमर, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. Agreed. No, I agree. I am not saying I am disagreeing with that. My only very simple point is there we identified a problem. Thanks to Kashinath Shetty, we identified a problem. Then for last 1.5 months, we are only identifying problem. We are not moving to stage 2 of solving the problem. एक्झाम्पल सेट केला हय. की केबला खातीर तो ई लेवल ऑफिसर कामा कडेन वता, बाकी सगळे ई चिंतचे पडटले. आमचो मेन जॉब लायटीचो, लायटी खातीर ईनू चडपाक जाय, काम जायना जालें. हय. सो एक एक्झाम्पल सेट केलें की ईन ऑन ग्राउंड वचपाक जाय इतलो Correct. इफेक्टिवली. सो ते एक्झाम्पल केबलांचे जे जाला पळय न्हू, लायटी खातीर अशें काम दाखया अशें तुजें म्हणणें आहे, प्रामाणीक And सारकें. he was very clear that he had said that either the cables go or I go. Yeah. Last time he had to go. That is unfortunate. that is the final chapter of this. हांव इतल्याचेर थांबता. आमचे कोंकणी भितर कातर मारप हाका वेगवेगळे अर्थ आहा. कळ्ळें तुका. आतां जे गोंया भायल्यान येवन हांगा जे कोणी स्थायीक जाल्यार पळय तांकां कातर मारपाचो अर्थ कळपाना. ते घडये येवन आमी खरेंच कातर मारतले. सद्या अशी परिस्थिती आहा. पूण कातर मारप हाका कोंकणीन खूब बऱ्यो अर्थ आहात. आमी फाटली 3 दीस कातर मारप हाजो प्रॅक्टिकल एग्जाम्पलाय पळयली आनी ताजो परिणाम कितें जाता तेंय पळयलो. सो आमचें म्हणणें इतलेंच की बाबा आमी गोंय आनी आमी गोंयकार आमकां हांगा रावपा जाय. आमी सगळे कांय गोंय सोडून वचचे नात. सो जेन्ना आमी सगळे जाण गोंय सोडून वचचे ना तेन्ना आमी गोंय पावणेर काडिल्ल्या भशेन वागपा नाका आनी आमच्या IT सेक्टरा सारकी इम्पॉर्टंट सेक्टर्स हुमकळावपा नाका. बरोबर. पण सद्याक असो आमचो कारभार चल्ला आनी असो जर आमचो कारभार चलत रावलो जाल्यार एक दीस वचून आमकां मांडवी कुडी मारची पडटली. थंय ताजें बी उदक उरपा जाय. नाल्यार आमी थंय आमी उडी मारून थंय तुगेलो फक्त रेवेक आमकां नाक मारचें पडटलें. सो इतली वायट परिस्थिती जर आमची जाता हें जर आमकां कळना जाल्यार आमकां खंयची आनी देवान जमनीर येवन आमकां बुद्ध तकले घालचे पडटले म्हाका खबर ना. पूण हांवें गोंयकार पिशे न्ही, आमकां अक्कल आसा ह्या मताचो हांव ती मातशी उजार करची इतलेंच मागता आनी थांबता. पांडुरंग बाब, जयल बाब, लोकीक बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात पुढे. नमस्कार.